फाल्यां परतो येता. दिस इज विथ अ स्पेसिफीक इश्यू. आनी हे तशें पळोवंक गेलें जाल्यार आज तारीख कितली, आज 29. खरें काल बी घेवंक जाय आशिल्लें, पूण काल बाब अजित पवाराचें मरण जालें, अपघात जावन, सो ताजे खातीर हें हांवें प्रेस कॉन्फरन्स घेवंक नाशिल्लें. आतां रिपब्लीक डेक आमी सगळ्यांनी पळयलें की एक मडगांवकार आंतोनियो कॉस्टा, प्रेसिडेंट ऑफ द युरोपियन काउन्सिल, ताणें आपलें OCI कार्ड अभिमानान काडून दाखयलें आनी सांगलें की आपले गोवन ओरिजीन म्हळ्यार बेजिकली तशें जर पळोवंक गेलें जाल्यार प्रजासत्ताक दिसाक म्हळ्यार रिपब्लीक डेक पोगो वॉज चीफ गेस्ट. तो पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन न्ही, ताणें दाखयलें आपलें की बाबा हें आपलें गोवन ओरिजीन. आनीक आमचे प्रधानमंत्र्यान ताळयो मारल्यो हें आमी पळयलें. ताणें आपलें प्राऊडली OCI कार्ड दाखयलें, आपले पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन दाखयलें आनी आमचे इंडियेचे प्रधानमंत्र्यान ताका ताळयो मारल्यो. पुणून आज परिस्थिती कितें आहा, गोवा इज स्टँडींग इन द सेंटर ऑफ अ नॅशनल कॉन्ट्रडिक्शन. कॉन्ट्रडिक्शन म्हळ्यार कितें आनी कशें. गोंयकारांक जो इतिहास आहा, ह्या इतिहासा खातीर आमकां पनिशमेंट पडटा. पनिशमेंट कसो पडटा, ज्या लोकांनी हे पोर्चुगीज पासपोर्ट घेतलो, OCI कार्ड वापरलें, त्या लोकांचे आज तांकां सिटीजनशीप सरेंडर करची पडटा, तांची मतां कॅन्सल जातात, तांचे इनहेरिटन्स जे जावपाचें आहा तातूंत तांकां त्रास जावपाक लागतात. हे सगळे आमी गोंयकार फेस करतात. तो आतां हे OCI कार्ड म्हळ्यार कितें, OCI कार्ड म्हळ्यार सिटीजनशीप न्ही. OCI कार्ड म्हणटे एक रिवोकेबल विजा जो विदाउट ड्यू प्रोसेस और विदाउट एक्सप्लेनेशन इवन कॅन बी विड्रॉन. सो ही इनसेक्युरिटी गोंयचे भरमसाट फॅमिली ज्यांकां इंडिये बरोबर नातें आसा तांकां ही इनसेक्युरिटी बी फेस करची पडटा. आनी गोंयकारांनी हें कितें चूज करूंक ना, आपले खाजेर हें मागून घेवंक ना. पोर्चुगीज सिटीजनशीप म्हणटी एक डिसलॉयल्टी न्ही, एक देश प्रेमाचेर प्रश्न हाडपाचो एक विशय न्ही. हो एक रिजल्ट गोंयच्या युनिक इतिहासाचो. सो इट्स अ कॉन्सिक्वेन्स ऑफ गोवा युनिक हिस्ट्री. कितल्या वर्सांची रियालिटी एक्सेप्ट केली, आज ती वेपनायज केल्या. वेपनायज कशी करतात, एस्पेशली आमी आतां SIR पळयतात की मतां कॅन्सल जातात. फॅमिलींक इंडियन पासपोर्ट सरेंडर करचो पडटा. हांवें सांगला ते भशेन इनहेरिटन्साक इश्यू जाता आनी तांकां इलेक्टोरल रोलांतल्यान भायर काडटात. कित्या खातीर, कित्याक बर्थ तांणी पुर्तुगालाक रजिस्टर केलो. तशें पळोवंक गेलें जाल्यार एक समाज जो गोंय सोडून गेलो, कित्याक सोडून गेलो, गोंयांत आमच्या सरकाराक एम्प्लॉयमेंट तांकां दिवपाक पावलें ना म्हणून एकूच विशिश्ट कम्युनिटी न्ही. हांव फक्त क्रिस्तांवां खातीर उलोवंक येवंक ना, क्लियर पयलींच सांगता हांव. आज सगळे समाजाचे लोक पोर्तुगीज पासपोर्ट घेवन भायर वतात. कित्याक वतात, बिकॉज वी आर द सेकंड लार्जेस्ट अनएम्प्लॉयड स्टेट इन द कंट्री and we have a double engine sarkar which should have solved this problem. Leader of that double engine sarkar ताळयो मारता जेन्ना आमचो पोगो आपले गोवन ओरिजीन दाखयता. खंय रिपब्लीक डेक सरकार सेलिब्रेट करता. काल कितें पेपराचेर आयला, सगळ्या पेपराचेर हेडलायन कितें आहा, मदर ऑफ ऑल डील्स. मदर ऑफ ऑल डील्स म्हणटरी केल्या म्हणून आमी युरोपियन युनियना बरोबर. So government of India is celebrating deeper economic engagement with Europe as a diplomatic achievement. की diplomatic एक व्हडलो achievement आमी केला आनी आमी ते सेलिब्रेट करतात. सो एक ग्लोबल पार्टनरशिप आमी सेलिब्रेट करतात. पूण हेच आमचेच भारतीय लोक गोंयकार जे भायर रावतात तांकां आमी पनिश करतात. ही परिस्थिती आहा, ही सत्य परिस्थिती आयची. सो एक की डिवायडेड लॉयल्टी म्हणटा तो जो इश्यू आहा
खूब जाण जेन्ना फेसबुकाचेर हांव आतां हें घालतलो तेन्ना म्हणटले तूं भायर जाल्लो तुवें वचपाचें हें तें रोखडें बरोवपाक लागता. सी डिवायडेड लॉयल्टी म्हणटा तो इशू इज आउटडेटेड फर्स्ट. आतां तूं म्हाका एक चिंत, कॉस्टा येता जो पुर्तुगालचो रिप्रेझेंट्स पोर्चुगल इन द युरोपियन काउन्सिल अँड हेड्स द युरोपियन काउन्सिल आनी आपलें इंडियन ओरिजीन दाखयना. ते युरोपियन लोकांनी कितें म्हणपाचें ताजें, अरे हो कोण काय म्हणून, हो सेल आवट मरे म्हणून, आमकां विकलो हाणें काय म्हणून, हो आमचो न्हीच अशें म्हणपाचें तांणी. ते म्हणनाय कित्याक ते एक प्रोग्रेसिव्ह देश जे आतां ब्रॉड माइंडेड जाल्ले आहा. आमी ब्रॉड माइंडेड जावपाची गरज आहा. म्हणटकीर आमी ही जी आमी कितें डिवायडेड लॉयल्टी म्हणटा पळय तो आर्ग्युमेंट हाडूंक जायना. ड्युअल सिटीजन्स ते आर नॉट थ्रेट्स, दे आर ब्रिचीस. आनी तो कॉस्टा आशिल्लो म्हणटा ताणें सायन मारपाक आयलो आनी तुमी मदर ऑफ ऑल डील्स केली, तुमी ताका रिपब्लीक डे हाडलो, बरें आहा मरे. आतां ड्युअल सिटीजनशीप दिया. जे मनशाक आपले पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन दाखयले आनी प्रधानमंत्र्यान टाळयो मारल्यो तांणी ड्युअल सिटीजनशीप दिवपाक करूंक जाय. कित्याक युरोप हॅज अंडरस्टूड दीस. म्हजे परस पयर एक मनीस आयिल्लो, ताणे 2 पासपोर्ट आसले, स्वीस पासपोर्ट आनी इटालियन पासपोर्ट, आनी एक्च्युअल मनीस इंडियन आशिल्लो पंजाबचो. सो ड्युअल सिटीजनशीप इज अ ब्रीच. आनी तुका जर इन्व्हेस्टमेंट जाय, आतां फायनली हें कितें हो डिप्लोमॅटीक अचिव्हमेंट कित्याचो, because of economic participation, economic engagement. You want to engage with Europe, but you don't want to give Indians who are now become Europeans, you don't want to empower them. अरे फाल्यां गोंयांत जर पयशे इन्व्हेस्टमेंट करपाक आमी इन्व्हेस्टर कितें वायब्रंट गोवा आनी कितें करतात, हें आमी गोंयच्या लोकांकूच दिवपाक जाता मरे ऑपॉर्च्युनिटी. जी डायस्पोरा आहा गोंयकार की बाबा हो आमी हावसिंग प्रोजेक्ट घालता हावसिंग बोर्डाचो, तुमी येवन पयशे घाला म्हणून ते घालतात मरे. प्लॉटी तेच घेतात आनी ते तांचे भुरग्यांक हाडून दवरतात हांगा. सो भायर येवपाचो गरजूच ना, गोंयकारूच येतलो गोंयांत. सो हें करपाक दूरदृश्टी जाय आनी ताजे खातीर ड्युअल सिटीजनशीप हे डबल इंजीन सरकारान दिवपाक जाय. ड्युअल सिटीजनशीप इज अ प्रोटेक्शन. इट सेफगार्ड्स फॅमिलीज, इट सेफगार्ड्स प्रॉपर्टीज, इट सेफगार्ड्स कल्चर अँड इट सेफगार्ड्स अवर आयडेंटिटी. आमची अस्मिताय राखता. पुर्तुगेज पासपोर्ट घेतिल्ल्या मनशाक ड्युअल सिटीजनशीप दिवप म्हळ्यार गोंयकारपण राखप. हे लॉंग स्टोरी शॉर्ट ताजी अशी आहा. सो गोंयकार परमनंट उरूंक शकता आनी तो अभिमानान आपूण भारतीय म्हणून सांगूंक शकता विदाउट बीइंग फोर्स्ड टू चूज बिटवीन ऑपॉर्च्युनिटी अँड बिलॉंगिंग. आज कितें आहा, ही हॅज टू चूज बिटवीन ऑपॉर्च्युनिटी अँड बिलॉंगिंग. हांव इंडियन रावलो म्हणून ऑपॉर्च्युनिटी केली जॉबाची, पूण इंडियन म्हणून मेळटा. जॉबा खातीर भायर गेलो हांव इंडियन जायना अशें जावंक शकना. त्याच इंडियना बरोबर तुवें डील केल्या, तुवें टाळयो मारल्या. सो त्याच इंडियन असले इंडियन आमचे गोंयकार जे आहा, तो आमचो मडगांवकार, असल्या लोकांक ड्युअल सिटीजनशीप दिवपाक जाय. आमचो देश जर कॉन्फिडंट आहा युरोपा बरोबर डील करपाक, जाल्यार आमच्या देशाक हेंय कॉन्फिडन्स जाय की आमचे लोक जे भायर आहा तांकांय कॉन्फिडंट करूंक जाय. ही गरज आहा. सो डिमांड एक क्लियर आहा आनी एक स्पेसिफीक डिमांड की गोंयकारांक ड्युअल सिटीजनशीप दिवची. आनी हे गोंयकार जे भायर गेल्या ते तांचे ब्रेड अँड बटरा खातीर गेल्ले आहा, ते पोटा खातीर गेल्ले आहा. ते देश सोडून देशद्रोही न्ही ते. आनी तो खंयचो देश समाज न्ही, फक्त क्रिस्तांव न्ही. आज हिंदूय वचपाक लागल्या. सगळ्या फक्त इंग्लंडाकूच न्ही, जर्मनीक वचूंक लागल्या, आयर्लंडाक वचूंक लागल्या, बारीक समाज वचूंक लागला. एवरीबडी इज युटिलायझिंग दिस बिकॉज इट इज अ फॅसिलिटी. सो गव्हर्नमेंट हॅज फेल्ड टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट. गव्हर्नमेंट हॅज टू सी दॅट जांकां चान्स मेळा आनी जे चान्स घेवंक सोदतात तांकां ड्युअल सिटीजनशीप दिवप, तांचे गोंयकारपण आमी राखप. आनी इफ इंडिया कॅन सेलिब्रेट गोवा अब्रॉड बाय क्लॅपिंग फॉर अ पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन who hates the European Council, then it must stop penalizing Goans at home. Or demand, a specific demand. Any question विजय बाब, इथून जायते तुवेंच क्वेश्चन केले, तुवेंच आन्सर दिले, पूण हेजेर आतां हें करपाक ड्युअल सिटीजनशीप आनी ह्यो तुवें सांगला तितले बेनिफीट दिवपाक
तुम्ही असेंब्लीक व ना असेंब्ली हा पळय असेंब्लीचो इश्यू दिस इज नॉट अ स्टेट सब्जेक्ट. पहिली ड्युअल सिटीजनशिप असेंब्ली दिवंक शकना, ड्युअल सिटीजनशिप पार्लमेंट दिवंक शकता. So that delegation, all So party delegation. all party delegation is one thing. I have made this demand now. I don't think anybody has made direct demand anywhere for dual citizenship. And now this demand is fresh because on the Republic Day we had a Pogu as chief guest. Simple. तो पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन मरे ताणें आपले OCI दाखयलें तुवें ताका ताळयो मारल्यो. पळय फ्रेश वस्त. सो म्हजो डिमांड आज आहा सरकार जर हे कन्सिडर करूंक सोदता कित्याक आज आतां मुखेलमंत्री सुदारलो असो दिसता तो पब्लीक सेंटिमेंटाच्यो खबरी उलयता. पयर युनिटी मॉलाक ताणें सांगलें की 25 कोटी रुपया मोडले स्पियर ऑफ इन्फ्लुएन्सान ते येना ते कितें ते वॉटर वेटलँड म्हणून आमी नोटिफाय केलां. हे सगळें जर अशें आशिल्लें जाल्यार स्टील रिस्पेक्टिंग पब्लीक सेंटिमेंट तूं जर विड्रॉ करूंक शकता. दिस इज द बिगस्ट पब्लीक सेंटिमेंट नो. दिस इज द बिगस्ट पब्लीक सेंटिमेंट ऑफ गोवन्स की तांकां ड्युअल सिटीजनशीप दिया तुमी आनी ताजे बरोबर गुजरात्यांचोय फायदो जातलो. आनी मोदीक सांगतना तशें सांगप ना हांव दिवूय आहा तातूंत आनी तेय खूब जाण गेल्ले आहा ते घेवन. सो सरकार जर तयार आहा तुजें उत्तर म्हणजे तुज्या प्रश्नाक म्हजें उत्तर सरकार तयार आहा. हांव कसलेय ऑल पार्टी बिटी करपाक आमी तयार आहा. आमचे कडेन डबल इंजिनाक हांव पार्ट ना. सो आय कॅनॉट स्पीक फॉर दॅट. But I am willing to be part of any delegation, all party, go anywhere, everything I am willing to do. But Goa Assembly काहीच घेऊन जाणार. घेऊया मग. We will move a resolution. I will move a resolution. If the government wants, but government normally does not allow the opposition resolution to pass. So let government say that in the coming assembly session, they will move a government resolution. We will back it. This is as per the public interest now. This is about not only public interest, this is national interest. See, what is India wanting to do? India is facing tariffs from America. So India wants to do a deal with Europe. Who hates the European Council? A Goan, a person of Goan origin. And he has proudly said that this is my card. And he has flaunted his roots. And you have clapped. So that's it, but give it to others also. Who have made a big name abroad. And this is not about one community. पळय नॉर्मली कितें जातलें इलेक्शन आयलां विजय उलयता क्रिस्तांवांक बरो जावंक सोदता. एक क्रिस्तांव कम्युनिटी खातीर न्ही. तुमी हे दिसांनी रिकॉर्ड पळयात हिंदू बहुजन समाज पसून ऑप्ट करपाक लागला पोर्चुगीज पासपोर्टाक. ना जाल्यार ना सांगता हांव तुका प्रूफ दाखयता. सो लेट्स बी व्हेरी क्लियर ऑन दिस. सो हो इश्यू पार्लमेंटान समज सेट जातलो जाल्यार ऑपोजिशनाचो एक MP आसा गोंयच्यान ताणें घेवचो एस्पेशली इन द बॅकग्राउंड ऑफ आंतोनियो कॉस्टा flaunting his OCI card for the Republic Day celebration. हे घेवंक जाय. हे actually even my reaction is come one day late. It should have been on the 27th itself. एक दीस हांवें डेट म्हाका दिसलें आतां कोण आनी कोण काडटलो काय. काल घेवप सारकें नाशिल्लें कित्याक काल it was a day of mourning for the entire political class. Today we जेव्हा तुम्ही आता म्हटलं की त्यांनी कार्ड दाखयले आपण ओरिजिन पण त्यांनी खंयच म्हणूंक ना की आपण ड्युअल सिटीजनशिप दिव. आणि तो ड्युअल सिटीजनशिप कित्याक मागता. आणि थोडे जे आसा हांगासून जे केले पोर्तुगीज सो तेंचो कितें डिमांड आसा त्या लोकांचो की आमकां दिवचे म्हणून कशें जाता. ड्युअल सिटीजनशिप म्हणटी फॅसिलिटी. पोर्तुगेज पासपोर्ट गोंयचे गव्हर्मेंटान आनी इंडियन गव्हर्मेंटान दिवंक ना. तो ताणी दिला. ताणी दिल्ली फॅसिलिटी आमी घेतकर आमची इंडियन सिटीजनशीप वता. सो आमी मागतात कितें की तुमी काय तें दिवंक ना. ताजे खातीर तांकां नोकऱ्यो मेळ्ळ्या. तांचे पोटाक लागले ते. भुरग्यांक शिकोवंक पावल्या युरोपियन एज्युकेशनाक. आतां तुमी कितें करूंक जाय. तुमी तांची सिटीजनशीप कट करनाकात मरे. तुमी ड्युअल सिटीजनशीप दिया. गोंयचो इतिहास आहा पळय आमची अस्मिता कितें. वॉट इज अवर आयडेंटिटी. वाय इज इट युनिक. बिकॉज वी वर रूल्ड बाय द पोर्चुगीज. We were not ruled by the British, so we don't share the same history with the rest of the country. We have a different history, which is why the Portuguese gave us this thing. Today you are doing a deal with that same Goan who has originally been a beneficiary of that passport. आता परते चिंतूंक जाय. युरोपियनांनी कितें चिंतपाचें कॉस्टाचेर.
अरे हो घातकी काय म्हणून हो आमचो दाखयत ना हो गोंयकार म्हणटा आपल्याक न्हू ते म्हणटा तशें ना ते कित्याक म्हणना ते ब्रॉड माइंडेड आहा तितले सो वी शूड ऑल्सो बी ब्रॉड माइंडेड अँड फेस इट की बाबा ते गेल्या आमच्यान एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करून जावंक ना ते वता आतां पळय डिफिकल्टी आतां रेशियल बायस खूब भायर जावपाक लागला की आयले तांकां धांवडायात अमेरिकेक जाल्यार खूब जाला हे इतलें आसून तुजो गोंयकार कित्याक वता कित्याक खरीच परिस्थिती अशी आहा जॉब्स कॅश फॉर जॉब स्कॅम हे सगळें तुमी पळयल्यार कळटा आनी जो हे जो येत आसता डेटा ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट तो गोंय हाय आसाच वी आर डुईंग नथींग अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट सो एटलीस्ट डू दीस आनी डबल इंजिन आहा तुजें आनी पब्लीक सेंटिमेंट तूं मानूंक लागला ह्या दिसांनी सो मान आतां That's it. So while one side they say that it's wrong to say Viva Portugal. Yes, this is what I wanted to say, but I forgot it. See, when Pramod Sawant, he became chief minister, he gave speeches saying Viva Portugal म्हणून लोकांनी सोडून वचचें म्हणून. But that is how many years ago? It's about 5 years ago. So ते 5 वर्षांत सुधारला आसूंक शकता तो. Because Modi also interim said Viva Portugal. So there is nothing wrong in saying Viva Portugal. Now we are all together. We have done a deal with them. So it's all okay now. And now Pramod Sawant is changing, looks like. Because the public sentiment आहे उलोवंक जेन्ना मनीस लागता खूब पब्लीक सेंटिमेंट आतां भायर येवपाक जाय आनी ते मानूंकूय जाय बिकॉज इलेक्शन हियरूय बी पब्लीक सेंटिमेंट मानल्यार कितें फुडें चान्स पडत ना जाल्यार बिकट परिस्थिती आहा लोक विटल्या But this has nothing to do with the election. This is because of a singular occurrence that the head of the European Council flaunted his Goan origin through the OCI card, and that is why it makes me speak this. So, जेन्ना ड्युअल सिटीजनशिप येता पळय पयलींच्यान चालू एक्चुअली म्हणजे उलोवप लोकांमध्ये म्हणजे पोर्तुगीज पासपोर्ट आसता दे कॅन होल्ड ऑलमोस्ट 4-5 पासपोर्ट एक्स्ट्रा घेवंक शकता म्हणजे ड्युअल सिटीजन आसता फोर फायव किलो दोन खंयच्या डिफरंट कंट्री मेळटा दोनूच मेळटा सो जेन्ना आतां क्वेश्चन येता अबाउट ड्युअल सिटीजनशीप आमच्या खातीर तुका दिसना खंय तरी सरकारे अलाव करचे ना बिकॉज जस्ट अलाव केले जाल्यार आतां इलेक्शनाक इफेक्ट करूं शकता कसो इफेक्ट जातलो ना तूं म्हाका सांग कसो इफेक्ट जातलो तितले एक आयक गोंयकार कितले आहा 15 लाख टोटल गोंयकार 15 लाख आहा 15 लाखांचे भितर पोर्तुगेज पासपोर्ट कितल्यांनी घेतलो आसतलो ते मनीस येवन कितें इफेक्ट जातले देशद्रोह कसो जातलो ओ देशाक भारत कशें पडटलें तूं म्हाका सांग इन्फ्लुएन्शन पावू शकता इन्फ्लुएन्स लोक आतां भायर आहा पळय पळयतात गोवान कितें जाता ते पळयतात हय पळोवपाक जाय सरकार कशें कितें घडटा घडयता सो ते हांगा येवन ते इन्फ्लुएन्शियल पावर आसता मागीर उलोवप Of course they should influence. Why should they not? The same Costa falls in the same category. He comes here and does a deal with you. तू क्लॅप मारता आणि ते हांगा येवन तुजे वोट अगेन्स्ट मारता जाल्यार तुका पोटान दिसता बरो आयलो तो बरें कर मरे ड्युअल सिटीजनशीप दिली न्ही सगळे भायर गेले बीजेपीक मत मारतले कित्याक मारचे ना मारताले ते तुम्ही दाखया मरे करून दाखया मरे पयले आमी पसून मारत फाल्यां बीजेपीक मत सांगू जायना बरें ड्युअल सिटीजनशीप केली बरें इट्स इंटरनॅशनल सी वन थिंग यू हॅव टू बी प्रोग्रेसिव्ह न्यू चॅलेंजीस कीप हॅपनिंग ते त्याच घेऊन बसून जायना एक टाइम अशें आशिल्लो की क्रिस्तांव मनीस ड्युअल सिटीजनशीप मागता कित्याक तो गेला पुर्तुगालाक तो विवा पुर्तुगाल म्हणटा विवा पुर्तुगाल म्हणप म्हणल्यार देशद्रोह अशें कोणाक दिसतालें आमच्या मुखेलमंत्र्याक दिसतालें तो जालो तेन्ना ताजे मागीर खूब उदक आमच्या मांडवींतल्यान गेलां आनी खूब वस्तू जाल्या आनी आतां तो पब्लीक सेंटिमेंट मानता ताजे मागीर ताजो पात्रांव जो आहा तोय टाळ्यो मारूंक लागला हांगा प्रजासत्ताक दिसाक ताका चीफ गेस्ट हांवें स्टार्ट कशें केलां की पोगो वॉज चीफ गेस्ट फॉर रिपब्लीक डे इट्स अ फॅक्ट ऑर नॉट सो देर इज नथिंग रॉंग विथ ड्युअल सिटीजनशीप इट इज अ ब्रीच इट इज नॉट अ कितें वायट अशें इट्स नॉट अ थ्रेट इट्स अ ब्रीच आनी इट इज अ ब्रीच फॉर इन्व्हेस्टमेंट हे लोक जे जोडटात पळय ते पयशे रेमिटन्स तुका येवपाक नाका इंडियन ते पयशे येवपाक नाका तांणी येवन गोंयांत इन्व्हेस्ट केल्यार तुका दुखता ते करतले मरे गोंयांत येवन तांकां दर इतले सेंटिमेंट आसता ते रोखडे फेसबुकाचेर घालता हे घालता ते कित्याक बिकॉज देअर हार्ट एक्चुअली बीट्स फॉर गोवा दॅट्स इट saying Viva Portugal is fair according to you? What is wrong about it? What is wrong? Portuguese gave you that facility, no? That's why they're saying Viva Portugal. India government did not give it to you. So saying Viva Portugal, Modi also said it, no?
You ask Pramod Chavan whether it is right for Modi to say Viva Portugal. Ask him. Let's see what he says. This is an international issue. Keep this in mind. This is not about me and BJP. It is an international issue about how broad Indians are, broad-minded we are. थोडे फ्रीडम फायटर म्हणटा की आम्ही इतके झगडून स्वतंत्र केले हांव त्या फॅमिलींतल्यान येता. तरी थोडे लोक अजूनही विवा पोर्तुगाल No, no, no. Viva Portugal is not dual loyalty. It is about पळय जेन्ना फ्रीडमाक आनी जेन्ना सालाजाराच्या विरोधान लोक झगडटले तेन्ना पोर्तुगाल आमकां ही फॅसिलिटी दितले आनी आमचे लिबरेशन जावन आमची ही परिस्थिती जातली की आमकां नोकऱ्यो मेळच्यो ना आमच्याच गांवांत हें गोंयकार खबर नाशिल्लें तेन्ना आमी 2 लाख गोंयकार आशिल्ले आज 15 लाख जाल्ले आहा भायले लोक हांगा येता हांगाचे लोक भायर वता खूब वस्तू चेंज जाल्ल्यो आहा सो थिंग्स हॅव चेंज यू हॅव टू चेंज. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.